शिरोडेचो मोगो उमेदवार दीपक ढवळीकाराचो उमेदवारी अर्ज ना म्हणटा क्लियर जालो। दिसभर अर्जांचेर सुनावणी फुडें फुडें वचत आशिल्ल्यान दीपक सांज मेरेन हुमकळत उरलो। म्हापसा काँग्रेसीचो सुधीर कांदोळकार आनी पेडण्या अपक्ष उमेदवार जीत आरोलकाराच्या अर्जांकूय हरकती आयिल्ल्यो। सुधीराच्या अर्जाक एनसीपीचे बळडेन जाल्यार जिताच्या अर्जाक दयानंद सोपटेन हरकत घेतिल्ली, तेवूय क्लियर जाले। काही डाउट्स आनी लिगल हिकअप्स आमकां दिसले फॉर्म जे भरिल्लो नॉमिनेशन खातीर, त्या नुसार आमी चिंतले की लिगल सेक्रेटरी आमी हे केल्ली बरें एस्टाब्लीश केल्ली बरें। त्या नुसार आज दीसभर हियरींग जालें आनी नंतर मागीर फर्स्ट फेज सेकंड फेज अशें एडजमेंट जावन आतां निकाल आयिल्लो आसा की फॉर्म इज ऑल रायट। पक्ष आज सुचनी जावपा वेळार तो सोपोवपाक खूबशे राजकारणी मोठे मोठे राजकारणी त्यातूंत सहभागी जाले, पूण मोगो पक्षाचें अस्तित्व आज पासून कोण सोपोवंक शकूना आनी आज परत एकदा नवी दिशा ही मोगो पक्षाक मेळिल्ली आसा आनी ह्याच नवे दिशेन मोगो पक्ष फुडें मार्च करतलो। जे कोण विरोधक आसा तांकां आज कळून चुकला की मोगो पक्ष सोपोवप ही सादी गोश्ट ना। सोपोवपाचो प्रयत्न भरपूर जाला आनी हातूंत मोठे मोठे राजकारणी आसा, मोठे मोठे गोंयचे राजकारणी हातूंत आसात, पूण तांकां हें शक्य जालें ना। आज आमचो मोगो पक्षा माध्यमांतल्यान जो अर्ज भरिल्लो तो अर्ज आज इतक्या सकाळी 11:30 ते 6 नंतर ग्रहीत धरलो। ऑब्जेक्शन चड करून मर्जराचेर चड आर्ग्युमेंट जालो, कित्याक तुमी जाणात MGPचे 2 लेजिस्लेटर BJPन मर्ज जाले आनी 2/3 आसल्या कारणान ते मर्जराक मान्यता मेळटा आनी असो ऑब्जेक्शनाचो सूर आशिल्लो। म्हणजे तांचें कंटेन्शन आशिल्लें की जेन्ना 2/3 लेजिस्लेटर मर्ज जाले BJPन तेन्ना MGP पार्टी आनी अस्तित्वान उरली ना आनी ही पार्टी जेन्ना अस्तित्वान उरली ना जाल्यार तो कॅन्डिडेटूय दिवंक शकना इलेक्शना खातीर। बायपोल जे शिरोडेचे आशिल्ले तेजे खातीर ऑब्जेक्शन घेतला आनी हे मुद्द्याचेर तशें करूं येता काय ना हे मुद्द्याचेर आमचो इख्तिवास जालो आनी आमचो रिटर्निंग ऑफिसर तेणें तांचें ऑब्जेक्शन रिजेक्ट केलें। दुसऱ्या फॉर्माचेर दुसरें म्हटल्यार दुसरें ऑब्जेक्शन जें आशिल्लें तें ऑथरायजेशन प्रेजिडेंट ऑथरायज पर्सन जावंक शकता पार्टीच्या वतीन काय ना। दुसरें म्हटल्यार वर्कींग प्रेजिडेंट जो आसा तो नॉमिनेशन पेपर सायन करूं शकता काय ना पार्टी वतीन आनी तेंय बी ऑब्जेक्शन रिटर्निंग ऑफिसरान भायर उडयलें। विधानसभा पोटवेंचणुकेक मांद्रेचे 5, शिरोडेचे 6, म्हापशेचे 9 अर्ज क्लियर जाले। लोकसभेक उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे 6 अर्ज क्लियर जाले। संजय बर्डे, सुधीर कांदोळकर, नंदन सावंत, शेखर नायक, आशिष शिरोडकर, सुदेश असोटीकर। शिरोडा दीपक ढवळीकर, संतोष सतरकर, महादेव नाईक, सुभाष शिरोडकर, योगेश पांडेपारकर, हरिचंद्र नाईक, मांद्रे जीत आरोलकर, दयानंद सोपटे, स्वरूप नाईक, मुक्ती आरोलकर, आणि बॉबी बातकर। लोकसभा नरेश सावयकर, कोसाव, कालिदास वांयगणकर, एल्विस गोम्स, फ्रांसीस सर्दिना, मयूर कणकणकर, राखी नायक, श्रीकांत नायक, गिरीश चोडणकर, अमित कोरगांवकर, दत्तात्रय पाडगांवकर, भगवंत कामत, ऐश्वर्या साळगांवकर। उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवंक 8 एप्रील मेरेन मुजत आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।